मनोज परब हांच्या फुडारपणाखाला रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या वांगड्यांनी पेडण्यां येवपी थीम पार्काक विरोध उक्तायला. पेडण्यान कसिनो हाडपाक ही सरकाराची चाल आसा म्हण मनोज परब उलयला. आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट. आता सरकाराचे षडयंत्र आसतले की हे जो वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसा, जो जागो आसा पेडण्याचो, तो थंयच्यान स्क्रॅप करपाचो आनी तो काडून दुसऱ्या जाग्यार व्हरपाचो, सो दॅट हे थीम पार्काचे जे परमिशन आसा ना, थीम पार्काक जो अडथळो आसा पळय तो काडून उडोवपाचो. आता जेन्ना IPB जो आसा आनी तेच्या अंडर टुरिजम वाडोवपाक आता ते हे प्रयत्न करतात जर पेडण्यान, कित्याक हांगा मोपा आसा, मोपा आयलँड, एअरपोर्ट आयलँड डेव्हलप करून लोकांक टुरिजम स्पेसीस जाय. ऑलरेडी आमचे बीच लायन आसा, कोस्टल लायन आसा. त्या एरियेचेर जेन्ना थंयसर वॉटर पार्क येता, थंयसर हॉटेल्स येता, थंयसर रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स येता, थंयसर एंटरटेनमेंट येता, थंयसर चिल्ड्रन गार्डन येता, हे सगळे गजाली जेन्ना थंय येता जाल्यार तसोच सिमिलर प्रोजेक्ट हांगा कित्याक, ह्या वाठाराचेर कित्याक? फ्रेंडली म्हणलें कितें, तुमी चुट्टां यूज करतले, लाकडां यूज करतले, काडयां यूज करतले, तुमी बांबू यूज करतले आनी तितल्यानूच तुमी मर्यादीत रावतले काय थंयसर सिमेंट घालतले, कॉन्क्रिटायज करतले, तुमी थंयसर स्लॅब घालतले, तुमी थंयसर बेतो घालतले आनी तुमी थंयच्यान जें आसा पळय तें एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन करतले. आमकां तर पूर्ण खात्री आसा की ह्या जाग्याचेर परतून एकदां कॅसिनो हाडपाचो आसा. जशे कॅसिनो धारगळे येतले तशेंच कॅसिनो हांगा येतले, कित्याक आतां सगळ्यान व्हडलो एअरपोर्ट हो मोपा जाला. दाबोळे बंद पडपाच्या मार्गाचेर आसा, तेचोय बोवाळ असेंब्लीन जालो. दाबोळे बंद पडले जेन्ना पडटलो तेन्ना सगळी रहदारी आसा ती पेडण्याच्यान चालू जातली आनी पेडण्याच्यान चालू जाल्ल्या कारणान सगळो ट्युरिस्ट आसा तो हांगा उरतलो आनी त्या ट्युरिस्टांक केटर करपाक हांगा पेडण्याच्या लोकांची आहुती सध्या हो सरकार दिता. जेन्ना हांगा टॅक्सीचो विशय आसलो तेन्ना आमचो कॅन्डिडेट हांगा पेडण्याचो कॅन्डिडेट आमचो तेंच्या वांगडा आसलो, नॉन स्टॉप एक्टीव आसलो. आतांय तो एक्टीव आसा आनी आमची पेडण्याची टीम जी आसा, जेन्ना थीम पार्काची हांगा फाटल्या 15 दीस पयलीं मिटींग जाली तेन्नाय आमचे पेडण्याचे जे आमचे भुरगे आसले, रेव्होल्युशनरीज आसले, थंय भितर आसात. जेन्ना उदकाचो हांगा प्रश्न जाल्लो तेन्ना एक वचोन आमीच पेडण्याचे भुरगे वचोन मेळले. आमी कितल्याशाच गांवांच्या लोकांचे सिग्नेचर कॅम्पेन करून सिग्नेचरी घेवन आमी दिल्ले आसा, जे आजून पर्यंत खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन करूंक ना, रुलिंगेच्याय करूंक ना, जे नाल्यार दुसरे कोण आमदार कॅन्डिडेट रावल्ले तेंच्याय भुरग्यांनी कार्यकर्त्यांनी करूंक ना, ना ते आमदारान करूंक. हांगा आमचे जे कॅन्डिडेट आसला स्वता भोंवन तेंच्यांनी मोपा गेले, उगवे गेले, तोरशा गेले, अशे कितल्याशाच गांवांत तुयान गेले, विर्नोड्या गेले, अशा जाग्यांचेर वचोन तेंच्यांनी सिग्नेचर कॅम्पेन करून एक व्हरून सबमीट केल्ली आसा आनी हो सगळो प्रूफ आसा. सो रेव्होल्युशनरी गोवन जे आसा पळय हे कंटिन्युअस लोकां वांगडा आसा, लोकां वांगडा लोकांच्या मदीं रावन काम करीत आसा. फक्त एकूच आसा की आमी सद्या व्हडल्या लेवलाचेर हांगा एक प्रोटेस्ट करूंक ना, पूण हांगा जेन्ना टॅक्सीचो प्रोटेस्ट जाल्लो, हांगा जेन्ना अनशनाक बसले तेन्नाय आमच्या भुरग्यांचो तेका सपोर्ट आसलो. आमी येवन हांगा तेंच्या वांगडा रावले, आमच्या भुरग्यांनी तेंकां तेंको दिल्लो. तशेंच हो थीम पार्काचो सुद्दां जो प्रोजेक्ट आसा ते मुवमेंटान आमचे भुरगे आसा. जेन्ना जॉयंट मिटींग जाल्ली ते जॉयंट मिटींगेक पासून आमचे भुरगे आसले आनी ह्याय फुडें आसतले. जशें आतां मनोजान सांगलें ते भाशेन हो आतां फॅक्ट आहा. आनी हेजे पयलीं जितले आतां हांगा आमदार जाले, कितें कितें जालें पळय सगळे भायले जाले. आनी हांगा हे रिजर्व आमचो कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून ते येवन भायल्यान येवन हांगा सगळे करून गेले, हे केले ते केले म्हणून सगळे सांगले. पूण लास्टाक तेंच्यांनी हांगा पेडणेकार लोक जे आहा पळय ते लोकांक रिजर्व करून दवरले. लोकांक रिजर्व कित्याक? बेश्टे नांवांक लागून रिजर्व आनी खंयच्या कारणाक लागून न्हू. जे आतां चलता आनी जे कितें घडटा पळय, जशें आतां हो प्रोजेक्ट आहा, एअरपोर्टाचो प्रोजेक्ट आहा, कितल्या जाणां पेजेक लायता म्हणून सांगले. पूण सारके पेजेक म्हणटा ते आमी आतां जे पेडणेकार लँग्वेजीन म्हणटा ते भाशेन पेजेक लायले. ना गाडयेकारांक कितें चान्स दिवं ना. आतां मायग्रंट म्हणटा, मायग्रंट कितले जाण येवन हांगा मायग्रंट आतां धंदे करता, स्वताचे धंदे करता. पूण दुसऱ्यांक लागून म्हणटा तशें हे आतां जो प्रोजेक्ट आहा जो थीम पार्काचो, तशेंच सेम उदकाचो, लायटीचो म्हूण आनी कितें कितें म्हूण तशें पंचायतीन खंयची पंचायतीक इनवॉल्व ना तांकां बाबा ऑब्जेक्शन करपाक, जाल्यार विचारपाक कित्याक लागून बाबा तुमी अशें करता आनी हे पेडणेकारांचे चिंतून तुमी खरेंच ते थीम पार्क करता वा ना. 5,000 रुपये प्रोजेक्ट हाडलो म्हाका जायत्या भुरग्यांक नोकरी दिता म्हणून, कांय भुरग्यांक नोकरी दिवंक. सेम प्रोजेक्ट आतां थीम पार्क हाडटा, थीम पार्कानूय अशें कांय दिवचें ना. पूण असो मागता की हो प्रोजेक्ट बंद जालो.